नमस्कार. सुबरा एलकुरतच नव्ह तुमका. आजकाली खंयचे बिझनेस पळया एट्रॅक्शनाचे मस्त प्रयत्न करतात. त्यावेळी खंय तांगेला अंगडी म्हळ्यार शॉपाचे एक शोरूम याद राख बोर्डारी म्हाका अशींची उमेदी कसकसल बरयतात तांतू पळयला रे इमोशन कॉशन एट्रॅक्शन आनी म्हाका त्या एक व्हड जोक मेळटात तांतू. केलो उदाहरण म्हळ्यार एग्जाम्पल आयकया. एक पटी सकाळीची मेगेल शुगर चेक करच्याक पॅथॉलॉजी गेलो. भायर बोर्ड पळोवन पाप दिसलें. कसन बरयला तांतू, इट मे बी युरिन अँड स्टूल फॉर यू बट इट इज अवर ब्रेड अँड बटर. अयो देवा म्हणलें. बस स्टँडा लागीं एक पन्ना अंगडी वयर पोरडू सिगरेट तांडल्यार कोणी मानतार जायना ती. होगोर त्या अंगडीच्या वचून निमगिलें. कसन त्या टायपार सिगरेट बा. तो म्हणलो सिगरेट पुरो एकुल्याक ते सिगरेट ताणली म्हूण जाल्यार ताणें मानतार दवची कशी ताजे पशी फुडें लटकता तो म्हणून तशें बरयलां तें पळया. हें एक कॉशन. वेंकटरमण देवस्थान येद राख केणी मामाला हॉटेल ताजे भायर एक बोर्ड पळयलो. भारी खुशी जाली म्हाका. बोर्डार बरयला पोट भर खाया बिल्ल तुमगेल नातो लागे मी घेता ती म्हणून. हांव सोडतालो वचून दोन मूड खेळ्ळो हांवें. एक दोन बन्स केल्ले, 4 पोळ केल्ले आनी लायक कशाय पिल्लो. पिवन गोवन पोट घट्टी कोरून तागेले सांगले किणमाम थँक्यू म्हणलें. ಕೂಡಲೇ तो म्हणालो ನಾಲ್ಕು 18 8 36 8 52 52 रुपये दी म्हणालो. हा म्हणलें कसं हें. तो म्हणालो तुगेले आज्यान हांगा खावन गेलेले दुड्ड कोण दिवचें दवर हांगा म्हणालो. हे देवा म्हणलें. दावक आशिल्लो म्हाका ब्युटी पार्लरा भायर एक बोर्ड कसं बरयला पळया. हांगा तोकून भायर गेलेले कोणेय चेल्ली म्हणू विजील मारनाका ती. खंय तुमगेली माई जेवो मामा जेवो आसताली पळया कितले चंद मेकअप तांणी करतात म्हणून जाल्लें. तशें म्हणू सलूनाचे कांय उणे आसावे. थंय एक बोर्ड पळयलो, वी नीड युअर हेड्स टू रन अवर बिझनेस. पळया म्हळ्यार तांगेले व्यारू चोलच्याक आमगेले माती जावका खंय. ट्रॅफिक सिग्नलार ट्रॅफिक पुलिसांनी घाल्लेले एक बोर्ड. प्राय यान नतील चेडवांक ड्रायव्हिंग करू दिवनाका ती. नंतर तांकां प्राय जावचे संदर्भ यानाशी वचत पळया. सगळ्यां पशी म्हाका खूश जालेलो बोर्ड एक व्हड सिटींत पळयला हांवें. त्या इंडियन आर्म फोर्सात तांणी बरयले एक होर्डिंग. तांणी अशी बरयला आतंकवादींक माफी करचे देवाले जबाबदारी आशा पुरो जाल्यार आतंकवादीले आनी देवाक मेळोवचे म्हळ्यार तांगेले मिटींग करोवचे काम आमगेल जबाबदारी खंय. वा अति सुंदर विचारू. तशींच सुबऱ्यान झांकू का आनी तुमी पुरो हांसू का आनी आमकां पुराय जनांक देवान राखू का. नमस्कार.